द मेन म्हादई डिबेट वीच बिकेम दी हायलायट. कारण म्हाका दिसता बाकीच्या दिसाक रिप्लाय जाले मिनिस्टरांचे, 1-2 दीस जाले, चड दीस न्ही. बट मोर दॅन दोज रिप्लाय अशी ओव्हरवेल्मिंगली हायलायट करपा सारकी तातूंत भितर कांय जालें ना. क्वेश्चना वरा भितर खुबश्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो ह्या खेपेक आयल्यो मुखार, मोर दॅन द डिबेट्स आफ्टरवर्ड्स आनी रिप्लाय. एंड देन केम द म्हादई डिबेट. So, Lokik, let me start with you on this difficult question. So, what are the top 3 Mhadei speeches of yesterday and why? टॉप 3 काडपाक म्हणजे सगळ्यांनी आपले आपले बरे हे केला. तूं राजकारणी कसो उलोवपाक लागनाका. पण तितून आमी कालोसाचे आतां उलयताले, कालोस चड उलयतना दिसना, पण कालोस म्हादैचे उलयतना तेजी ऑथॉरिटी पयली आमी, तेणी लिगल हेजेर आपले पयलींचे डिबेट्स, पयलीं आपणें कितें सजेस्ट केल्लें जेन्ना आपूण जस्ट एडवोकेट आसलो ते आमकां पळोवपाक मेळटा. कालोस सुदिनान आपले वटेच्यान आपले मुद्दे मांडले बरे तरेन. विजय उलयलो म्हण, इवन गोविंदाचें भाशण ह्या टायमार म्हणजे आयकुपा सारकें आसलें. टॉप 3 म्हणा, पण अशे सगळेच आपल्या कडेन एक एक पॉयंट रँकिंग ना. हू इज द नंबर 3 इन युअर ओपिनियन? व्हेरी डिफिकल्ट सांगपाक, म्हणून प्रश्न विचारले होतो. पण सगळ्यांचे ते जालेले विजय बरो टायमू मेळ्ळो तेका आनी बरो उलयलो. नंबर 3 विजय ना, विजय हांव वयर घेतलो. बरें. नंबर 3 कोण? नंबर 3 काल्लोस घेवपाक जाता. बरें. नंबर 3 इज कालोस. और नंबर 2 विजयाक जर वयर घेतलो. नंबर 2 ओपोजिशनांतल्यान तितली म्हाका भाशणां तशी हे लागना. सो विजय नंबर 2. नंबर 1 गव्हर्मेंटाचो रिप्लाय सारपा जाताले बरे तरेन रिप्लाय दिलो तो सीएमान दिलो. ह्या सीएम नंबर 1, विजय नंबर 2, जे पद्दतीन कालोस नंबर 3. पांढरण हसतात. कर तू तयारी, तू काय विचारतलो जॉयल? सो टॉप 3 म्हादई स्पीचीस. हू इज द नंबर 3 एंड व्हाय? सी टू स्टार्ट विथ विश्वजिताची पयली स्पीच जाली तेन्ना हांव सामकोच स्टन जालो, कित्याक म्हादैच्या इश्यूचेर तितलो फोकस पडनाशिल्लो. पूण सीएमाची लिडरशिपाची एंडोर्सिंग सीएम्स लिडरशीप एंड telling the people that how much he trusts the CM's leadership and how much he is supporting. तेजी इतलो फोकस पडलो की म्हादैचो इश्यू मातसो सायडीन पडलो, तेका लागून हांव मातशें चिंतून पडलो. सो यू पुटिंग विश्वजीत ऑन नंबर 3. Yes. Okay. Then that's very interesting. Then okay. For the surprise. For the sheer surprise element of it. Okay. One speech which really impressed me was Dhaji Salkar's. You know, when he spoke very soon after Vishwajit. Yeah. And very emotive, very passionate kind of a appeal he made to the opposition. सगळे सोडून आता एक हेजेर येवया. पॉलिटिकूय तेतून भितर घातले तेणें, हेजेर काँग्रेसाक गुगली घातली आनी कितें घातलें. सो बिट्स दाखयली. But coming to the end, CM. So Dhaji on number 2. Would be number 2, and right on top would be CM, because जे प्रमाणे तेणें मातशें थोडें सांगलें सीएमाचे, जे भाशेन तेणें एक्चुअली ऑपोजिशनाक सांगलें फॉरगेट एवरीथींग नाव, हेजे फाटल्यान आमी आनी तें कांयच म्हादैचेर हें करचें न्हू, एक हेजेर येवया आनी सगळें हें करून very इमोशनल स्पीच ही गेव. दॅट वॉज द आयसिंग ऑन द केक. That was the icing. So number 3 Vishwajit, number 2 Dhaji Salkar, number 1 CM. Very interesting. Pandran, number 3, number 2, number 1 कित्या खातीर? नंबर 1 हांव ती नावेल्यान स्टार्ट कर. सस्पेन्स दवर नंबर 3 आसा न्ही जाल्यार ती दिव्या राणी. कित्याक सांगता तुका, आमी सगळे ए म्हणटली आनी ती एकूच तिने बी म्हटला. तिचे म्हणप फक्त आंदोलन कित्याक जाय, तो तिचो डायरेक्ट अटॅक आशिल्लो ह्या लोकांचे जो ऑपोजिशनाचेर आनी जे आंदोलन करपाचें. आंदोलनाची गरज ना, तिका फूल कॉन्फिडन्स आहा आपल्या लिडरशिपीचेर. आनी आपूण आमदार म्हणटा ती 70ची, आपलो मिस्टर आहा तो आमदार वाळपयचो, आपूण पर्यायचे आमदार, आपलो सीएम आहा, आमचो पीएम आहा, तिका फूल कॉन्फिडन्स आपल्या गव्हर्मेंटाचेर. ती म्हणून ती एज्युकेशन करपाची गरजच ना. नंबर 3 वेगळी भूमिका ताणी मांडली. नंबर 3 दिव्या राणे. नंबर 2 विजय. नंबर 2 विजय, कारण ताणें ते सिस्टमॅटीक हांकां चॅलेंज केली की आमी सगळे रिजायन करुया, तूं कर्नाटकान वच, इलेक्शनाक भाशण कर, आपूण येता. मे बी तेची गरज बीजेपीक नासतय बीन, पूण ताणें जे तरेन अडचणी हाडपाचो प्रयत्न केलो सीएमाक, तेणें सीएमान मागीर क्लियर दिला, आपलें भाशण केलां तें बरें आहा. पूण विजयन ते सिस्टमॅटीक मांडलें की नाजाल्यार आमी सगळे मॉरल ग्रावंडाचेर रिजायन करुया. पण ते रिजायन करून काय सुटपाचो ना प्रश्न हे खबर आहा आमकां. पूण ताणें तांकां अडचणी हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी फर्स्ट जर कित्याक म्हणटलें हांव विरेश बोरकाराक कित्याक पयलो म्हणटा, कारण तो एकमेव मनीस आहा जो कितें तरी उलोवपाक गेलो आनी ताका भायर काडलो. कित्याक भायर काडलो तुमी ताका? तुमी भितर पोयम्स म्हटले म्हाजे भितर.
तुम्ही कविता वाचल्या बरं तिथं आणि तुम्ही तो भुरगोच्यान उलोवपाक गेलो त्याच्या खातीर तुम्ही ताजो मायकूय बंद केलो. मायक बंद केलो इतले मेरेन पुरो आशिल्ले, ताका भायर काडपाची गरज नाशिल्ली पूण ताका भायर काडलो. तो इन्सिडेंट सो हांव जे म्हणटा तो जो इन्सिडंट आसा न्हू म्हादेच्या डिबेटीचेर जो मनीस पीएमाक लेटर बरयला म्हणटा जो आणखी सांगता पळय तेजें एजिटेशन करता तेकाच भायर काडला. सो म्हणून तेका पयलो नंबर. यू आर पुटिंग विरेश बोरकर ऑन नंबर 1. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. येस, क्विकली टाइम सोंपता. इतलें सांगपा तो इन्सिडंट आमी विटनेस केला, आमी पळयला थंय. विरेशान तेजे मुद्दे बरे आसतले, तेंचे रेझोल्युशना पार्टीचे पीएमाचे लेटर आसले तेजे कडेन तेकाच वाचपाचे आसले. म्हणजे एक मातसो एक तो पॉयंट हें जालो, स्पार्क जालो की तेणी आमी कोर्टान मॅटर आसतना आमी हांगा कितें डिस्कशन करता तेजेर जो रुलिंगांतल्यान आवाज जालो तितूंतल्यान ते परत आनी कंट्रोलान येवना. आमी पयला सीएम कंट्रोल करपाक सोदतालो की तेका भायर काडटा आसतना तो आसूं तेणी थांबोवपाचो प्रयत्न केला. दोनदा सीएम उठला तेका भायर घातलेलो नाका आसलो 40 तेका भितर जाय आसलें. खबर आशिल्लें की दुसरे दीस पांडुरंग तेगे नंबर 1 स्पीच म्हणटलो आनी ते गोंयभर हायलायट जातले. डेफिनेटली गोंयभर हायलायट जातली. ओवरऑल थिंग सगळ्या तेणी जेन्ना खरें स्पीच स्टार्ट केली, खरें पीएमाचे लेटर पीएमाक धाडलें लेटर वाचपाक स्टार्ट केलें तेन्ना तेका चान्स दिलोच ना. म्हणजे ते फ्लोनूच गेले ते. Absolutely. One thing that the speech without being delivered became a highlight yesterday was Viresh Borkar. It's very, very interesting. Irrespective of the reason. Irrespective of the reason. So that's a very, very interesting pick. Very interesting pick. Before we conclude, could you just tell the audience which are your pick? I was hoping that I could just say, I was really hoping that I could just say that we are out of time, but you caught me. So, number 3, I would stick to very interestingly on that surprise element of Vishwajit. Yeah. Okay, that's number 2, I would stick with Vijay because very impressive, and I like that point. की कर्नाटकाक वचून भाशण कर कॅम्पेनिंगाक आणि कर्नाटका वचून सांग आम्ही म्हादय दिवची ना. So that was a very good googly. That was a very nice political googly to put somebody could corner a leader. And finally, I think number 1 is Chief Minister. So simply because he behaved like a leader of the house and not like a MLA or a minister or a chief minister of a political party. Absolutely. I think that was the thing. That tone was quite satisfying. You reassure the general public as leader of the house and not just as a leader of a political party. I think that some blockbuster delivery of Vijay. What tops is that calmness of the leader of the house. I think that would be my pick. Very interesting. So लोकांक आता तुम्ही चूज करात. आम्ही 4 जणांनी आमचे पिक्स दवरल्यात ऑफ दिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्रुशियल डिबेट ऑन म्हादय जे असेंब्ली भितर जालें.